मॅडम पयर तुमी एड्युकेशन डिपार्टमेंटान येयलेले तांकां मेमोरंडम दिवपाक तेजेर तुमकां सांगलें की 2 दिसांनी या तुमकां कितें ते आन्सर दिता म्हणून. सो तुमी आयज परत रिपीट येयले, कितें सांगा डिसिजन घेतला? आम्ही एक रिप्रेझेंटेशन केल्लें टू द डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन रिगार्डिंग रिओपनिंग ऑफ स्कूल्स आनी द प्रॉब्लम्स वीच आर फेस्ड बाय चिल्ड्रन एंड द पेरंट्स. दुसरें इशू असलो तो कन्सेंट लेटर खुबश्या स्कुलांनी मागले, प्रायवेट स्कुल्सांनी कन्सेंट लेटर मागलेले पेरंट्सां कडेन की जर चायल्ड इन्फेक्टेड जाले जाल्यार पेरंट्स वील बी रिस्पॉन्सिबल सोल्ली फॉर इट. सो तेजेर आमचें एक ऑब्जेक्शन आसलें. सो जेन्ना आमी कालूय आयिल्ली परत हांगासर आनी आमकां डायरेक्टरान आमकां अश्योर केल्लें की हे सगळे जे पॉयंट्स आसा रिगार्डींग कन्सेंट आनी स्टार्टींग स्कूल्स ऑनलायन एंड ऑफलायन हे तेणी आमकां अश्योर केल्लें की आपूण ते पळयता आनी ते करून घेता म्हणून. आनी थोडे गोश्टी इन प्रोसेस आसले म्हणून. प्लस ताणें सांगलेलें की वॉट एवर material has been taught in school will be sent to the children at home. Those who don't want to send their kids in school, स्कुलान जर कोणाक धाडपाचें ना पेरंट्सांक जाल्यार तेंकांय आमी टिचरींक इन्स्ट्रक्ट करतले की तेंकां ते मटिरियल जें कितें आसा सिलेबस आसा तें धाडून दिवपाचें म्हणून. सो काल एक नोटिफिकेशन आयलें की कन्सेंट जो आसा पेरंट्साचो विथ रिगार्ड्स टू फिजिकली अटेंडींग द स्कूल इज नॉट रिक्वायर्ड अशें म्हणून आयलें. सो आमकां तातूंत एक कन्फ्युजन क्रिएट जालो whether this concept is only with regards to the infection caused to the child or it is also with regards to physical and offline and online attendance of the child. कित्याक आमी रिक्वेस्ट केल्ली सराक की दोनूय चालू दवरा म्हणून, which he has accepted. मागीर आमकां एक नोटिफिकेशन मेळ्ळें ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन दिल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. तातूंत कन्सेंट हो वर्ड आसा पळय ताणें आमकां आतां क्लियर केलें सरान की कन्सेंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथींग, नॉट ओन्ली विथ रिगार्ड्स टू फिजिकल अटेंडन्स, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथींग एंड दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द पेरंट. आनीक आमी तांकां अश्योरन्स दिला फ्रॉम आवर सायड दॅट फिजिकल एग्जाम्स घेवपाची म्हणून. फॉर दॅट वी आर नॉट ऑब्जेक्टींग. ओन्ली विथ रिगार्ड्स टू ऑनलायन एंड ऑफलायन जे आसा पळय ते चायल्डाक एक ऑप्शन आसपाक जाय वेदर ही वॉन्ट्स टू गो एंड इवन द पेरंट शूड हॅव एन ऑप्शन की ताका स्कुलान अटेंड करपाचें धाडपाचें आसा चायल्डाक काय ना तें. कित्याक खुबश्या भुरग्यांक अस्थमाचो प्रॉब्लम आसा, इन्फेक्शन आसतात आनी दॅट कॅन बी स्प्रेड. आनी जर कोवीड जर तातूंत जर तांकां लागवण जाली, कित्याक खुबश्या भुरग्यांक वॅक्सिनेशन करूंक ना, कोवीड जर लागवण जाली तर इट कॅन बी व्हेरी फेटल, म्हणजे लायफाकूय तांच्या प्रॉब्लम जावं शकता. सो हे आमचे इश्यूज असले. सो आय रिक्वेस्ट श्रद्धा टू से we actually welcome the decision given by the government of Goa. The consent letter जो आमचो प्रायम इशू आशिल्लो, सेइंग दॅट द consent letter ते थोडे हे घाल्ले तांचे क्लॉजीस घाल्ले सेइंग दॅट द पेरंट्स आर रिस्पॉन्सिबल ते. Because of that we were objecting to it and that is removed. So we actually we welcome the decision. And second thing म्हणल्यार आमी दुसरें ऑप्शन दुसरो आमचो क्लॉज आशिल्लो तो ऑनलायन आनी ऑफलायन दोनी क्लासीस चालू दवरचे आनी भुरग्यांक जर पेरंट्सांक डिस्क्रिशन आसचें की आपल्या भुरग्याक धाडपाचें काय ना, दॅट इज ऑल्सो अग्रीड अपॉन. So we really thank the government of Goa and the education department, the director of education for listening to us and listening to our views and accepting it and giving us the right decision. We really thank him for that. He was very cooperative. Sir was very cooperative. He listened to our views also and he put forth before us his views also, how children are suffering otherwise besides regular curriculum. And we really appreciate the way he has removed time from his busy schedule and spoken to us, given time to us. He has listened to each and every parent. We are not from only one school. We parents are from different schools, and we are really happy that we have successfully got all the answers to our queries. Yeah, thanks to him, thanks to the government. Thank you. नमस्कार आणि गुड मॉर्निंग. आयज येयलें मातशें बरें दिसलें, मातशें ते कॉन्सर्ट लेटराची प्रॉब्लेम सॉल्व केलो. एप्रिशिएट करता आमी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक की तो बरो कॉपरेटीव आसलो आमच्या वांगडा आनी आमचे जे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आसले फिजिकल क्लासीचे आनी तो तर स्वता आमकां डिक्लेअर केलो की हे मॅटर्निटी ना भुरग्यांक की इस्कॉलाक वचोंकूच जाय म्हणून.
आनी तो हेय सांगलो आमकां की इस्कॉल तुमकां वर्कशीट बीन धाडटले भुरग्यांक डे बाय डे जे स्टडीजाचे हे बट आमी एग्री केले ताका ऑनलायन हे आसतले ऑफलायन एग्जाम आसतले म्हणून बट एटलिस्ट हांव तरी सगळे पेरंट्सांक सांगता ओके भुरगे तुमचो फुडार आसा आमचो गोंयचो फुडार आहा तुमी भुरग्यांचो फुडार जे पळयात भिवन फाटल्यान बसनाका आमचे ताचे भायर सरात तुमी विचारात प्रश्न विचारात गव्हर्मेंटाक विचारात कित्याक गव्हर्मेंट डिसायड करपाक हक ना कसलेय बाबतींत गव्हर्मेंटाक हक ना भुरग्यांची कितें फ्युचर कितें डिसायड करपाक हांव पेरंट्सांक रिक्वेस्ट करता तुमचो फुडार आहा आनी आमचो गोंयचो फुडार आहा भुरगे अब्दुल म्हाका सांग पण जो डिसिजन टिचरींनी घेतलो आनी टिचरींनी आपल्या प्रमाणे जे सांगलें की भुरग्यांक कंपल्सरी आहा ईडी कडसून ऑर्डर येनासतना हे कित्या खातीर अशें जाल्लें अशें ते म्हाका दिसता इस्कॉल खूब ओवर एक्सायटीड जाल्ले तांकां कितें जाल्लें की सगळे फोर्स आहा आमी पेरंट्सांक घालूंक जाय म्हणजे गव्हर्मेंटाचेर तांकां कितें पडलेलें नासलें म्हणजे ते चिंतलें की आमी कितें रूल करता भुरग्यांक ते आमचे वयर आसूंक जाय डिपेंडेड आसूंक जाय म्हणजे तितून एक आमकां कितें फायदो जालो बरें जालें इस्कॉल अशें केलें तें बरें जालें कित्याक आमकांय गमलें आमचे मिनिस्ट्रीकूय गमलें की भुरग्यांचो कितें आसा प्रॉब्लेम मुद्दो कितें आसा पब्लिकाचो मुद्दो कितें आहा ते कितें चिंततात भुरग्यां बद्दल कितें चिंततात कित्याक ऑब्वियसली डे वन आमी हें सांगूंक जाता भुरगेच आमचो फुडार आहा भुरगे ना जाल्यार फुडार जायना कोणाचो ना आमी इतलेंच मागता की हाज्या फुडें when the government is taking any decision in regards with the kids, especially the kids who are from 6th to 1st standard, so हे जे प्रायमरी जे हे आसा तेन्ना parents should be taken into consideration before taking any decision. Haphazardly decision घेवचें न्ही आनी एज इट हॅपन्ड नाव देर वॉज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड द डायरेक्टरेट सो आमकां हांगा येवचें पडलें सगळें यू नो ते क्लॅरिफाय करचें पडलें नेक्स्ट टायम हें अशें जावंक जायना ऑनलायन जेन्ना क्लासीस घेता जेन्ना नेट सारकें नासता वायफाय मेळनासता आनी टिचरी फॅसिलिटी जो भुरगो जेन्ना ऑनलायन येयना ताका एबसंट घातलो जाता तुमकां अशें दिसना की गव्हर्मेंटान खंय तरी घरान तांकां नेट प्रोवायड करचें ओ वायफाय खंय तरी दिवचें हय प्रेफरेबली कित्याक सांग अशें जे लास्ट गव्हर्मेंटान म्हाका एक याद आसा सायबर रेज स्कीम काडिल्ली जेन्ना यू नो ते कंप्युटर्स फ्री दिल्ले अशें कितें तरी वर्कआउट करपाक जाय गव्हर्मेंटान कित्याक आमी खूबदां अशें पळयलां की कॅन्डिडेट जे आहा आतां इलेक्शनाक उबे रावंक सोदताले तेंच्यांनी प्रोवायड केल्ले आहा सारकें सो गव्हर्मेंट शूड टेक अ इनिशिएटीव एंड वर्कआउट ऑन ना आमचे मुद्दो गव्हर्मेंटाचेर आहा कित्याक गव्हर्मेंट आतां पळय रूल रेग्युलेशन करता ते सारकें आहा पूण आतां भुरग्यांच्या फुडारा खातीर कितें दिवंक जाय तांकां म्हणजे कितें प्रोविजन दिवंक जाय म्हणजे जालें लॅपटॉप जालें कॉम्प्युटर जालें वायफाय जालें हेजे बद्दल कोणूच स्टडी करिना तांकां कितें पडलां एक सर्कुलर काडून दिलें चलात आयज तुमी सगळे इस्कॉलाक वसात इम्प्लिमेंट केलें म्हणजे सरकार हे चिंतना आपले रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा आजून सरकाराक नको सरकाराक अशें दिसता की खंयसून तरी जर बेनिफीट मेळता पॉलिटिकल जे कॅन्डिडेट्स आहा तेंच्या कडसून कोण सोशल वर्कर्स आहा तेंच्या कडसून ताका लागून गव्हर्मेंट उगी आहा असो दिसता आमकांय आतां तेच दिसोंक लागला पयलीं दिसोन आसलें आतां फूल स्विंगान दिसोंक लागला की सरकार बेश्टे पळयता की कोण कॅन्डिडेट फुडें सरता खंयचे लोक फुडें सरता कोण आपलें काम आपले बाबतींत करता म्हणजे सरकाराक तेच पडलेलें आहा सरकाराक हे पडोंकूच ना पब्लिकाची कितें हे घेवंक जाय पब्लिका कडेन कशें रिलेशनशीप दवरूंक जाय ते सरकाराक आजुनूय सुद्दां ते तकलेर येवंक ना कितें करूंक जाय म्हणून सो इन दीस रिगार्ड्स वॉट आय फील ह्या ज्या इशूचेर जालें ह्यर पेरंट्सांनी स्वता अप्रोच जावपाची गरज आशिल्ली जी जाली ना हांगा यू नो लोकांनी प्रत्येकाच्या आपले स्वताच्या भुरग्याचे चिंतून फुडें सरूंक जाय भिवून रावप नासता हांव इतलेंच सांगता सेकंडली दुसरी गोष्ट म्हटल्यार रिगार्डींग द टास्क फोर्स रिपोर्ट जो आसा तेंचो तो अवेलेबल करूना खंयच्याच पेरंट्सांक सो आमी तेय बीन रिक्वेस्ट केला सराक की ते जर एवरी स्कुलान जर अवेलेबल केल्ले जाल्यार आमकां एक शाश्वती जातली आसली की बाबा हे पॉयंट्स आसा त्या खातीर स्कुलान सुरू केल्या कित्याक आयज कोवीड केसीस गोंयांत झिरो जावंक ना आज सुद्दां आमी पळयले 19 केसीस दिसता आमकां ऑनलायन कितले एक्चुअल आसा आमकां खबर ना कोवीड केसीस जे आसा ते वाडत आसा आनी भुरगीं कितें करता जो पर्यंत क्लासीनी आसा तो पर्यंत ती मास्क घालून रावता आनी हांवें पळयलां भायर येतकीर ती बिंदास एकामेका कडेन उलयता एकामेकाचेर हात घालून उलयता सो मोर चान्सीस ऑफ कोवीड केसीस रायझींग आनी जर ते भुरग्यांक जालें आनी भुरग्यांक जर कितें इन्फेक्शन आसा लंग इन्फेक्शन आसा कितें आसा इट कॅन बी व्हेरी फेटल एंड व्हेरी सिरियस सो त्या खातीर आमी हांगासर आयिल्लीं फ्यू पेरंट्स आमी आयले हांगासर इनिशिएटीव घेवन फॉर द अदर पेरंट्स हू आर कन्सर्न अबाउट देयर किड्स आनी इट हॅज कम आउट पॉझिटिव्हली आनी
होप करता की सगळे एक्सेप्ट करतले डिसिजन. जशें पुनमान सांगलां, जशें आमच्या कलिगान पुनमान सांगलां, सरकाराक केसीचे बद्दल कितें पडलेलें ना. सरकाराक पडलेला बश्टे मनी मेकींग बिझनस जाल्ले आहा. सरकाराकूय तेच जालें आतां, हेल्थ डिपार्टमेंटूय ते मनी मेकींग प्रोग्राम जाल्ले आहा. ओके, आमी रिक्वेस्ट करता सरकाराक तेतूंतून मातशे भायर सरात, आमचे भुरग्यांचे फुडाराचे पळयात, आमचे फुडाराचे पळयात. बिझनस ते सेकंड ऑप्शन धरात तुमचे. जस्ट वन मोर थिंग, एक आनी एक इशू आय वूड ऑल्सो रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट की जेन्ना जुनान स्कुलां स्टार्ट जाता न्ही ताज्या पयलीं दे हॅव अबाउट 2.5 months आतां आसा सद्या तो युटिलायज करचो आनी प्रत्येक स्कुलाक कॉन्टॅक्ट करून ताचे कडेन प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर भुरग्यांक हें करपाक हँडल करपाक आसा काय ना जावं एक प्रॉपर ओरिएंटेशन वचून एक सारको स्ट्रीमलायन्ड प्रोसेस आसचो तो आनी सगळें चॅक करूनच स्कुलां स्टार्ट करची बिकॉज जुनान पावस स्टार्ट जातलो अर्दी भुरगीं म्हणजे इम्युनिटी तातूंत डावन जाता बरी नासता कोल्ड कफ हें तें जाता सो त्या खातीर तें सगळें पयलीं चॅक करून मागीर स्टार्ट करचें हें म्हजो रिक्वेस्ट आसा. मॅडम खंय तरी पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा अशी तुमकां दिसना जेन्ना कित्याक आमी पळयलां जेन्ना क्लासीस नासता ऑफलायन असो ऑनलायन असो भुरगीं भायर भोंवत असतात आनी जेन्ना इस्कॉलाचो टायम येता क्लासीस सुरवात जावचे आसता तेन्ना पेरंट्स जागे जाता आनी अशें म्हणटा की इस्कॉलाक धाडूंक फावना काय ना तेन्ना अशें तुमकां दिसना खंय तरी भुरग्यांनी खंय तरी कंट्रोल करचें भोंवपाचें. पळय भुरग्यांनी कंट्रोल तुवें ल्हान भुरगीं पेरंट्सा बरोबरच आसता जेन्ना ती पेरंट्सा बरोबर आसता ती अंडर गायडन्स आसता. आतां व्हडल्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायनी कंट्रोल करपाक जाय डेफिनेटली नो क्वेश्चन अबाउट दॅट बिकॉज खूब जाणां दिसताय आमी आतां तुमकां सांगची आमी आमच्या भुरग्यांक घरानूच दवरिल्ली ओके आमी भायर सरूंक ना सो दीस वॉज एक्चुली कायंड ऑफ अ शॉक म्हणून नजो बट इट वॉज वी वर नॉट प्रिपेर्ड फॉर इट कळ्ळें न्ही कित्याक भुरगीं भायर सरलीं जाल्यार ती कशी आपल्याक हँडल करतली हो आमकां प्रश्न आशिल्लो बट देर आर पीपल हू शूड ऑल्सो बी अ लिटल कॉशियस अबाउट इट. कार्निवाल परेड हातून तातूंत वचचें न्ही प्रेफरेबली वचचें न्ही जावं वता जाल्यार एक डिस्टन्स दवरून सारकें पळोवचें गर्दी करची न्ही. थँक्यू.